काँग्रेसीची महासमिती अजूनही लुइजिनाकच प्रदेश अध्यक्ष मानता। एआयसीसीचे विदेश व्यवहार डिपार्टमेंटान लुइजिनाक धाडिल्ले चिटये प्रमाण लुइजिनाची गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आणि सध्याचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून मोझांबिकांतले 11वे फ्रेलिमो काँग्रेसीक वचूंक निवड जाल्या। काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीनच लुइजिनाचें नाव फुडें केलां म्हूण एआयसीसी म्हणटा। 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मजगती मोझांबिकांत मापुटो प्रोविन्सांत ही परिशद जाता। गोयचे काँग्रेसीचे खरे मुखेली अजूनही लुइजिन फालेरोच, शांताराम नायक न्ही, ही गजाल एआयसीसीनूच दाखोवन दिल्या। लुइजिन फालेरोक पार्टीकडच्यान पत्र आयलां ते म्हणटा, काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीन लुइजिन फालेरोची मोझांबिकांतल्या 11व्या फ्रेलिमो काँग्रेसीक वचूंक निवड केल्या। भारतांतल्या काँग्रेसीचे प्रतिनिधित्व लुइजिन फालेरो करतले। 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मेरेन ही कार्यावळ चलतली। लुइजिनाचो अणभव आणि पार्श्वभूमी आणि पुर्तुगेजीच्या ज्ञानाक लागून ते हे कार्यावळीक पार्टीचे प्रतिनिधित्व करपाक सज्ज आसा। आता हे पत्र पळयात। एआयसीसीच्या विदेश व्यवहार खात्याचे अध्यक्ष दोतोर करण सिंगान मोझांबिकांतल्या फ्रेलिमो पार्टीच्या अध्यक्षाक बरयल्ल्या पत्रांत लुइजिनाक गोंयचो काँग्रेसीचो मुखेली म्हणला। एआयसीसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीन गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आणि गोंयचे सध्याचे पार्टीचे मुखेली लुइजिन फालेरोक 11वे फ्रेलिमो काँग्रेसीक वांटेकार जावपाक नॉमिनेट केला। तो ताचे घरकान्नी बरोबर ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातलो। एआयसीसीच्या ह्या पत्रांत प्रदेश काँग्रेसीत खवदळ पडला। जीपीसीसीचो खरो मुखेली कोण हाचेर सध्या चर्चा सुरू जाल्या। इतले मजगती मोझांबिकांतले 11वे फ्रेलिमो काँग्रेसीक वांटेकार जावपाक लुइजिन फालेरो गोंयच्यान भायर सरला। मजगती सरकारी सेवा शोपीस आसचो न्ही, बिझनेस करप्यांक ती सोंपेपणान मेळूंक जाय, लोकांचे अर्ज फायली रोखड्योच हातावेगळ्यो जावंक जाय, बिझनेस कायद्यांत दुरुस्ती जावपाक जाय, त्या खातीर कमिटी नेमूंक जाय म्हूण जीपीसीसीचो अध्यक्ष शांताराम नायक उलयलो। ह्या विशयाचेर खंय चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयला। रायट ऑफ सिटीजन्स टू टार्म बाउंड सॅलरी डिलिव्हरी ऑफ सर्विसेस, पब्लिक सर्विसेस. This legislation should not be a showpiece. If you are talking of ease of doing business, that means people who approach the government projects, etc., they should get the facility of quick disposals of their files matters. And for doing this, if ease of doing business is to be implemented, the first thing the government has to do is to amend their own rules of business of government of Goa. Have they amended? Without amending these rules, you cannot talk of ease of doing business. Come tomorrow, the tape is going on in every department till today, in spite of this legislation. मटक्याच्या केशीत बीजेपीचे मनीस घुसपल्यात म्हूण शांताराम उलयलो। Let anybody who is taking matka, let it go as per the law. At the same time, why raids are not there on those leaders of BJP who are known to be matka bookies? Why no raids? People are aware. Panjim regarding one thing I am telling you. One of the bookies was campaigning for Mr. Parrikar during the last by-election. This is sufficient for you. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। कसिनो बोट लकी 7 मिरामार 3 ऑक्टोबर मेरेन तरी हुमकळटली आणि फुडले 8 दीस तरी लकी 7 थंयच्यान हालपाची चिन्ह ना। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण जाय तशी भरतीची शक्यताय उणीच आशिल्ल्यान बोट चड करून थंयच उरपाची। ती मांडवींत व्हरून अंडर वॉटर सर्वे करपाचे कंपनीक हायकोर्टान दिल्लें शेड्यूल शाळेलें। कोर्टान लकी 7 मिरामारच्यान मांडवींत व्हरूंक 20 सप्टेंबर, अंडर वॉटर सर्वे करूंक 24 आणि 27 तारखेर रिपोर्ट दिवंक लायिल्लो। कोर्टाक जाप दिवपाची जबाबदारी आतां कंपनीची। गिव अ ब्रेक।